सरकारान 30 सप्टेंबराक गोवा डेअरीची वर्सुकी सर्वसाधारण सभा आपयल्या। चार्टर्ड अकाउंटंटान गोवा डेअरीची स्कॅमा आणि गैरव्यवहाराविशीं केल्ल्या रिपोर्टाचेर सभेत चर्चा जातली। सभेत एकूण 10 विशय चर्चेक येतले। चार्टर्ड अकाउंटंटाच्या रिपोर्टाचेर चर्चा शेवटाक दवरल्या। गोवा डेअरींतल्या कथीत स्कॅमाचेर चार्टर्ड अकाउंटंटान केल्ल्या रिपोर्टा उपरांत 2 सप्टेंबराक आशिल्ली गोवा डेअरीची खासा वर्सुकी सर्वसाधारण बसका स्थगीत केल्ली। प्रकरण हायकोर्टात गेल्ल्या उपरांत रजिस्ट्रारान गोवा डेअरीचेर प्रशासक नेमून वर्सुकी सभा घेवंक सांगिल्ली। 7 संचालकांक अपात्र केल्ले। गोवा डेअरीचे एमडीकूय सस्पेंड केल्लो। सहकार प्रबंधकान प्रशासकाक दिल्ले निर्देशा प्रमाण आयतारा 30 सप्टेंबराक गोवा डेअरीची वर्सुकी सभा दवरल्या। सभेचे नोटिशे प्रमाण चर्चेक 10 विशय आसात। तातूंत बजेटाची तरतूद आनी बाकीचे विशय आसात। गोवा डेअरीच्या स्कॅमा विशीं चार्टर्ड अकाउंटंटान दिल्ल्या रिपोर्टाचेर चर्चा 9व्या नंबरार आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। दक्षिण गोंयचे चंद्रपूर आता चांदर कदंब राजवटीची पयली राजधानी। कदंब राजवटीचो इतिहास आनी दायज दाखोवपी कितल्योश्योच गजाली थंय अजूनय ते राजवटीच्यो साक्षीदार आसात। मात ह्या दायजाकडेन सरकाराचें सध्या दुर्लक्ष जालां। सरकारान ह्या 11व्या शतकांतल्या कदंब राजवटीचे दायज सांबाळूंक यत्न करचे म्हूण गांवचो लोक इतिहास अभ्यासक मागतात। Chandor was known as Chandrapur in ancient times, and it was the first capital of Goa. And this first capital of Goa has a lot of history, and it has lot of heritage sites here of the ancient times, medieval times, and Portuguese era. So this entire period I covered. We have the first fort of Goa. First fort of Goa is located in Chandor, and unfortunately that fort is in a very dilapidated condition. So I appeal to the ASI and the State Archaeology Department, please notify that fort, because I am not saying that physically the fort as such exists, but the wall exists, so that has to be preserved. So through this channel I am trying to appeal to the ASI as well as State Archaeology and to the people of Chandor that fort has to be notified, or at least put a signage saying that it is the first fort of Goa. Then there is that Kotan area, then there is the Nandi. There was a temple of the Kadamba era there. Then there are a lot of things of the Kadamba period, of Bhoj period. Then you have the churches of the Portuguese period, the Menezes Braganza mansion where T.B. Kunna was born. So the heritage houses of Chandor, Sara Fernandez's house with underground tunnel. So Chandor has a lot of history which goes back right from Bhoj, Kadambas. You have Vijayanagar, Bahamani, Adil Shah, Portuguese, and after liberation. After liberation, of course, Chandor was a very quiet village. So I have appealed to the people of Chandor that the government may not protect the heritage of Chandor, but the people should protect it. They should put up a signage at all the historical spots, and they have to prepare it. गांवांत कोणाक कितें खबर आसा तांणी तरी निदान एक हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स आसा तांचे उल्लेख करचो, तांची नोंद घेवची आनी ते लोकांक कळोवन दिवचे। आमी आतां गांवबाळांचो एकवटान गेले 2 वर्सां फाटीं 2 विलेज वॉक केल्ले, लोकांक आमी खूब हिस्टॉरिकल प्लेसीस दाखयल्ले आनी चडशे लोक अजाप जाल्ले कित्याक तांकांच खबर नाशिल्ली कितें ते पळयताले तें आसा म्हणून, पूण तांकां तें म्हत्व कितें तें सांगलें तशें तांकां कळ्ळें तें। आतां चांद्रांत एक फातर आसा बापसरा म्हणटा थंय, आतां कितलीं वर्सां पयलीं तो कोणाक खबर ना। दॅट स्टोन इज एक्चुअली अ सन डायल, ताजेर टायम कितलो जालो तो कळटा। इट्स अ नॅचरल सन डायल। इतली एडवान्स टेक्नॉलॉजी तेन्ना आशिल्ली, पूण हें आमकां पडून गेलें ना। आतां तूं चांद्रांक कोणा कडेन भुरग्यां कडेन विचारलें तें बापसरा खंय आसा, वेर इज अ सन डायल, तांकां कांयच खबर आसचें ना। So there is urgent need to identify these places and promote it among the villages. मोटारीक ओव्हरटेक केली म्हूण केस्तांवां। ओव्हरटेकाच्या तिडकीन दोगांक मारबडय केली म्हूण कोंगुटे पुलिसांनी 5 जाणांक धरले। आपल्या दोगा इश्टांक बडयले म्हूण एकल्यान ताणें कागाळ केल्ली।
ताचे वेल्यान कळंगूटचे पुलिसांनी एक्शन घेतली म्हूण पीआय दळवी सांगता. गजाल घडल्या खोबरावाड्यार विश्वास गोवेकार, तुकाराम नायक, दिपेश नायक, राहुल डायस, सीताकांत जाटिये अशा 5 जाणांक धरल्यात. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.